Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. सगळ्यांक पयली आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स श्री गोविंद गावडे हांकां खरेंच कॉंग्रेच्युलेट करता फॉर होस्टिंग द नॅशनल गेम सक्सेसफुली इन गोवा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 43 आर्ट एंड कल्चर. स्पीकर सर, परत एकदा आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर आर्ट एंड कल्चर श्री गोविंद गावडे ताका खरेंच हांव आमच्या आख्ख्या मुर्मगांवच्या लोकांसून तर्फेक तशें मुर्मगांव तालुकाच्या लोकांच्या तर्फेक ताका धन्यवाद म्हणटा. कितें जे रविंद्र भवन जे आमच्या कोविडाच्या पिरियडाचेर जे बंद पडलेले, स्पेशली आमची जी ऑडिटोरियम आसलेलो आनी ते AC एअर कंडिशन थंय चलनासले कित्याक ते कळम ह्यो कितें खाऱ्या उदकाचें उदक लागून ते थंय सगळे हे जाल्लेले त्रास जाल्लेले आनी तो ऑडिटोरियम आतां चालू जाल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता हेजे सगळे श्रेय आसा ते आमच्या मंत्र्याक वयता, जे आमी तेजे कडेन फॉलो अप करून जे तेणेन आयज थंयसर स्टार्ट केलें आसा. आनी ऑलरेडी आमच्या रविंद्र भवनान आतां ऑलमोस्ट कितलीशीं फंक्शनां जावपाक लागलेलीं आसा. सगळे जे आमचे नाटक करपी लोक, तियात्र करपी लोक, सगळे जाण आख्खे मुर्मगांव तालुक्याचे लोक ते आतां वेन्यू आसा तो यूज करपाक लागलेले आसा. आनी त्याच प्रमाणे आमचे रविंद्र भवनाचे ऑलरेडी बुकींग स्टार्ट जावपाक लागलेले आसा, जो मेन ऑडिटोरियम आसा. कित्याक ही इतले दीस पेंडींग आसलेले आनी इतलो डिमांड आसलेलो आमच्या मंत्र्या कडेन जे तेणेन आयज तो पूर्ण केल्लो आसा, तेज्या लागून परत एकदां ताका मना काळजानसून धन्यवाद म्हणटा. स्पीकर सर, तशेंच उलयतना रविंद्र भवनाचेर जे बरी गजाल जाल्या उपरांत फूल फ्लेज आमचे ऑडिटोरियम चालू जाल्या उपरांत थोडीशी आमकां आमी थोडी स्टाफा कडेन फाटीं पडलेली आसा. तेज्या लागून हांव मातसो रिक्वेस्ट करपाक सोदता आमच्या मंत्र्या कडेन, कितें जी आयज कॅपेसिटी वाडलेली आसा, आयज थंयसर फूल फ्लेज आमचे रविंद्र भवन चालू जाल्ल्या कारणान थंयसर जो अर्जंटली आमकां जो स्टाफ जो आसा, जसो कितें एक UDC जावं, स्टोर क्लार्क जावं, एसिस्टंट AC ऑपरेटर जावं, एसिस्टंट लायट ऑपरेटर जावं, स्टेज एसिस्टंट जावं, डोर किपर आनी ड्रायव्हर, हे पोस्ट आमकां सद्या जाय. आनी हे हांव जाणा सद्या तुमचे कडेन आमी ऑलरेडी डिमांड घातलेलो आसा, हो ऑलरेडी धाडले आसा. बट टायमिंग हे आमकां दीस सद्या टायमिंग आमी ऑलरेडी एक लेटर धाडलेलें आसा आमच्या डायरेक्टराक, स्पोर्ट डायरेक्टराक मागता मंत्र्या कडेन, कित्याक टील दॅट फ्यू स्टाफ ऑन डेली वेजीसाचेर आमकां घेवपाक दिवचो म्हणून. आनी ते सच एज AC ऑपरेटर, लायट ऑपरेटर, स्टेट एसिस्टंट आनी ड्रायव्हर. आनी ते ऑलरेडी म्हाका दिसता आमी डायरेक्टरा कडेन धाडलेले आसा. हांव मिनिस्टराक सांगपाक सोदता कित्याक आमकां बेगीनच्या बेगीन तेजे एप्रुवल दिवचे, कित्याक जे आमचे थिएटर आसा ते बऱ्या भशेन फंक्शन जावचें म्हणून. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन रविंद्र भवन, कित्याक आयज रविंद्र भवना भितर आमची खुबशी एक्टिविटी चलता. आनी हांव म्हणूंक शकता हांगा कित्याक आमचे जे बायणाचें रविंद्र भवन आसा, जे मुर्मगांवाचें एक वन ऑफ द बेस्ट रविंद्र भवन, आनी थंय खुबशी एक्टिविटी चालूच आसता. थंयसर फूल फ्लेज 6 म्युजीक क्लासीस चलता, हार्मोनियम, कथक, वोकल, तबला एंड कीबोर्ड. वीथ रिस्पेक्ट टू तबला आनी कीबोर्ड हांगा आमकां दोन कडेन प्रॉब्लम येता, कित्याक जो इन्स्ट्रक्टर आसा पळय तो फक्त 3च दीस येता आठवड्यांसून. सो फक्त आमचो एकूच रिक्वेस्ट आसलेलो, कित्याक हे फूल टायम आमकां तबला आनी जो कीबोर्ड इन्स्ट्रक्टर आसा पळय फूल टायम मेळचो म्हणून. बाकीचे आमचे कडेन फूल टायम आसा, बट हेज्या लागून फक्त विकानसून 3च येता. सो हे मातशें आमचे जाग्यार घालचें म्हणून. त्याच प्रमाणे आनी एक रिक्वेस्ट आसलेलो, कित्याक आमची ती एक मातशें दर्या देगेक आसा, बायणाच्या बिचाच्या सायडीकूच आसा, थंय खुबशे खारे उदकाक लागून कलम रोखडी येता. आयज मातशें रविंद्र भवनाचें पेंटींग ना, बाकीचे स्टाफाचो इश्यू आसा, खुबशे आमचे थंयसर इश्यू आसा. फक्त इतलोच रिक्वेस्ट आसलो, जो मेंटेनन्स फंड जो रविंद्र भवनाक तुमी दिता तो मातसो खंय तरी आमकां वाडोवन दिवपाची गरज आसा. जे बाकीची जी केअर घेवंक जाय, जी सेक्युरिटीची आसा, मागीर आमची हावजकीपींग सॅलरी, मेंटेनन्स एंड प्रोग्राम, हे सगळे भितर म्हाका दिसता आमी कोप अप करूंक शकतले. कित्याक आयज जे रविंद्र भवन चलयता आनी जे एक्टिवली जी टीम आसा, जे सगळे डायरेक्टर आसा, मेंबर्स आसा, जो चेअरमॅन आसा आमचो जयंत जाधव, त्याच प्रमाणे वायस चेअरमॅन डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभुदेसाय आनी तेजी टीम, हे हिसपान तेंच्यांनी खरेंच बरें काम केल्लेलें आसा आमचे रविंद्र भवनाचें. आनी डेली कितें ना जाल्यार कितें एक्टिविटी आसा, एक दीस अशें ना कितें रविंद्र भवनान कितें एक्टिविटीज ना. म्हाकाच दिसता आमी आमदार जाल्लेले कांय ना म्हळ्यार एटलिस्ट 75 to 85 थंयसर चीफ गेस्ट म्हणून आमी गेल्लेले आसा. म्हळ्यार अशें ते कंटिन्युअसली थंयसर एक्टिविटीज चालूच दवरलेली आसा. स्पीकर सर, हांव मिनिस्टराक मुद्दाम सांगपाक सोदता, गेल्या असेंब्लीक आमी डिमांड केलेलो कितें आमकां एक मुर्मगांव तालुकान एक लायब्ररी जाय म्हणून. आनी तुमी यू हॅव कायंड इनफ, तुमी उतराक आमचे रोखडे
तुमचे ताका डायरेक्टराक सांगून थंयचो प्लेसूय आयडेंटिफाय करपाक लायलो म्हाका आनी आमी जो प्लेस इन्स्पेक्शनूय जालें रविंद्र भवनान आमी एक बरो प्लेस पयला खंयसर लायब्ररी सेटअप जावंक शकता इन्स्पेक्शन जालें सगळें जालें तेंच्यांनी सांगलें बेगीनच्या बेगीन आमी करतले बट आयज पर्यंत तेजो कांय फुडें तें पावल गेल्लेलें ना सो म्हाका त्या मंत्र्या कडेन हो जागो आमी पयलेलो आसा फूल फ्लॅज येवन इन्स्पेक्शनूय जालें तेंच्यांनी सांगलें येस दीस इज अ परफेक्ट प्लेस कित्याक खुबशीं भुरगीं आमची मुर्मुगांव तालुकाची लायब्ररी आमच्या आख्ख्या तालुक्यांत ना सो तेज्या लागून एक लायब्ररी आमकां जायी आनी म्हाका दिसता ही ऑन प्रायोरिटी मातशें करून घेया कित्याक ऑलरेडी म्हाका दिसता सगळें जाल्लेलें आसा फक्त तो सेटअप करपाचो उरलेलो आसा कित्याक लागून खंयचर अडकून उरलेलें आसा तेजेर मातशें लक्ष घालून हें आमचें मिनिस्टरान बेगीच्या बेगीन म्हाका करून दिवची लायब्ररी जी आख्ख्या मुर्मुगांव तालुकाक हेजो बेनिफीट जातलो स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 42 यूथ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर हांव सदांच उलयतां लास्ट टायमूय उलयलेलो परत एकदां उगडास करपाक सोदता आमच्या मिनिस्टराक आमचें स्विमींग पूल खरोच बरो बांदलेलो आसा इट इज एट द इंटरनॅशनल लेवलाचेर स्विमींग पूल बांदलेलो आसा बट आयज आमकां खरें स्विमींग पूलाचेर फक्त एकूच प्रॉब्लम जावपाक लागलेलो आसा थंयसर जो आमचो स्टाफ कमी असल्या कारणान थोडो स्टाफ नासल्या कारणान थंयसर स्विमींग पूल आसा पळय मातसो तो यूज जायना जालो थंयसर कोचीस लायफगार्ड स्विमींग टिचर इन्स्ट्रक्टर असिस्टंट मॅनेजर स्विमींग पूल सुपरवायझर टेक्निकल सुपरवायझर LDC प्लांट ऑपरेटर वॉचमॅन आनी स्विपर हे स्टाफ थंयसर जो जावं आमकां थंयसर आमकां स्टाफ खूब कमी आसा त्याच प्रमाणे जी स्विमींग पूल जी क्लासीस घेवपाक लागून जे बॅच वायज तेंच्यांनी स्टार्ट केले आसा मेन्स वुमन्स आनी चिल्ड्रन बट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टाफ आनी इन्स्ट्रक्टर म्हाका दिसता हे स्विमींगाचे बॅचीस आमचे कंटिन्यू जायना सो हे बॅचीस ऑलरेडी जाल्लेले आसा फॉर मॅन वुमन आनी चिल्ड्रनाक लागून बट म्हाका दिसता खंय तरी आमचे हे बॅचीस ते आसना आनी खूब जाण येवन आमकां कंप्लेनी करता सो मागता कितें हे जर आमचो स्टाफ थंयसर उरलो जाल्यार म्हाका दिसता हे स्विमींग पूलाचेर कसलेच आमकां अडचण येवपाना त्याच प्रमाणे हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता हांगा मिनिस्टराक कितें आमकां खुबशी रिक्वेस्ट येवपाक लागलेली आसा हो स्विमींग पूल यूज करपाक लागून आनी कोणा कडसून येवपाची लागलेली आसा इन्स्टिट्यूट ऑफ मरीन स्टडीज फॉर देअर मरीन टायम केडर्स त्याच प्रमाणे आमचे स्कूल जी वाडेम नगर हायर सेकंडरी स्कूल आसा फॉर देअर NCC केडर्स अशे खुबशे स्कुलांचे हेजे येता सो आमी ऑलरेडी तुमकां लेटर केल्लेलें आसा ऑन एज अ लोकल MLA हांवें तुमकां लेटर केलें कितें हांकां थंयसर प्रॅक्टिसेक दिवचें म्हणून आनी हांव मागता तुमचे कडेन कितें बेगीनच्या बेगीन हांकां जो टायम स्लॉट आसा पळय ते म्हणटा खंयच्याय टायमार चलता आनी स्विमींग पूल तर आमचो सेकेंड हाफ तर वेकंटूच आसता सो हांव मागता कितें अशी जी स्कुलां आनी इन्स्टिट्यूट आसा जे आपल्या केडराक लागून थंयसर तो स्विमींग पूल जर यूज करपाक सोदता तांकां कितें जाय जाल्यार नॉमिनल फी चार्ज करून तांकां संकल्प बाब मनसराव Speaker sir, under Rule 16, I would like to motion to extend the duration of sitting of House by another 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say ayes. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Speaker sir, speaking on one of the most important issue for my constituency आनी आमचे सराक खबर आसा मिनिस्टराक कित्याक जो सड्या वयलो आमचो रोज सर्कल ग्रावंड आसा गेली 2 वर्सां जालां हांव तेजेर फॉलोअप करता हांव अशें म्हणना कितें तुमचे सायडीसून कितें लेट जाल्लेलें आसा बट काही कारणाक लागून अजून पर्यंत जे ग्रावंडाचे इन्स्पेक्शन जालें सगळें जालें प्रपोजल धाडलो सगळें जाल्लेलें आसा एक्सटर्नल क्रिकेट पीच घालपाचें विथ फ्रेम शेड्स विथ नेट्स ग्रावंड मेंटेनन्स स्प्रिंकल पेंटींग एंड अदर मेंटेनन्स वर्क ऑफ द बिल्डींग हे सगळें आमी आमच्या टेंडरा भितर घातलेलें आसा आनी हो टेंडराचो कॉस्ट आसा फक्त 36 लाख रुपीज हो तीनदा टेंडर जालो बट काही कारणाक लागून हो टेंडर परत वयता आनी परत तेच जाता बट आयज कांय ना तरी पासून आमच्या मिनिस्टरान हे सगळे फुडाकार घेवन आतां आमचे लास्ट हेजेर आसा वर्क ऑर्डर आमकां मेळपाची उरला बट ती वर्क ऑर्डर मेळटली जाल्यार तेजे लागून आमकां एक्सपेंडिचर सँक्शन जाय तो एक्सपेंडिचर सँक्शनाक लागून म्हाका दिसता उरलेलें आसा तेजे लागून हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक तशें आमच्या मंत्र्याक सांगपाक सोदता बेगीनच्या बेगीन ही एक्सपेंडिचर सँक्शन घेवन एकदांची आमकां वर्क ऑर्डर दिवन तें काम स्टार्ट करता कित्याक गेली 2-2.5 वर्सां जावपाक गेलीं आतां हे ग्रावंडाचें काम उरलेलें आसा आनी थंयसरलो हो एकूच ग्रावंड असो आसा आमच्या सड्याचेर जे थंयसर मॅक्सिमम लोक यूज करता सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन जे एक्सपेंडिचर सँक्शन उरलेलें आसा तें बेगीनच्या बेगीन जावचें म्हणून आमचें
स्पीकर सर, तशेंच आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांचे सगळ्यांचो डिमांड आसा की हांगा सगळ्यांनी डिमांड केलो आसा एक बऱ्यांचो बरो एक जीम आसो. आयज आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एक सुद्दां जीम ना. आयज जर आमच्या गव्हर्मेंटान आमच्या मंत्र्यान जर ही मातशी फुडाकार घेवन एक जर आमकां जीम दिलो जाल्यार म्हाका दिसता की आयज डिमांड फक्त दादल्यांच्या सायडीकसूनच न्हू आनी युथाच्या सायडीकसून इवन आमकां खंय तरी लेडीज महिला जी फिमेल्स आसा तांकां सो तेंच्यांनी सो डिमांड केल्लो आसा की आमकां एक जीम म्हणटा तो मुर्मा गोवान जावं कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी तेज्या लागून हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन आनी स्पेशली आमच्या डायरेक्टरा कडेन सुद्दां कित्याक बेगीनच्या बेगीन आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एक जीम घालपाक लागून ही वेवस्था करची म्हणून. त्याच प्रमाणे जो आमच्या बोगद्या वयलो ग्रावंड आसा हो बोगद्या वयलो ग्रावंड आसा तो बिलोंग्स टू डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स आनी हे ग्रावंड खंय तरी मातशें फेसलिफ्ट जाय आमकां मातसो खंय तरी डेवलप केल्लो जावं कित्याक एलोंग वीथ फुटबॉल ग्रावंड एंड एथलीट ट्रॅक कित्याक ऑलरेडी तो ग्रावंड आसा ताका सायडीच्यान जर आमी एथलीट ट्रॅक केलो जाल्यार म्हाका दिसता हेजो चडांत चड फायदो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक जातलो. त्याच प्रमाणे एवरी इयर DSY म्हणजे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स ऑर्गनायझीस सुब्रोटो कप फुटबॉल टुर्नामेंट एट द स्कूल लेवल इन मुर्मागांव तालुका आनी द मॅचीस आर प्लेड एट रजिना आनी ही मॅचीस आसा ती रजिना मदीं स्कुलाचेर खेळटा जो आमचो प्रायवेट ग्रावंड आसा. जेन्ना हो स्वताचो तुमचो ग्रावंड आसा डायरेक्ट DSYचो ग्रावंड स्वताचो तुमचो ग्रावंड आसा जाल्यार हो सुरबुटो कप टुर्नामेंट ही इंटर स्कूल जाता ती आमच्या बोगद्या ग्रावंडाचेर कित्याक खेळूं नाका. सो हो परमनंट आमकां वेन्यू करा कित्याक एक बरो ग्रावंड आसा तो तुमी मुद्दाम येवन इन्स्पेक्ट करा. फक्त बारीकशें कितें ताका फेसलिफ्ट करूंक जाय तें करून हो परमनंट ग्रावंड म्हणून हेजेर सुब्रोटो कप टुर्नामेंट आमी करूंक शकता आमच्या मुर्मुगांव तालुकाच्या लेवलाचेर. हेजेर एक मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे जो आमचो MPA ग्रावंड आसा लास्ट टायम आमी उलयलेलो इट इज खरंच बॅड शेपीन आसा कित्याक एका टायमाचेर MPD ग्रावंड म्हटल्यार इट वॉज वेल नोन केदी कितें व्हडली थंयसर मॅचीस जाल्या रणजी ट्रॉफी जाल्या सगळे प्लेयर जे आमच्या इंडियाक देशाक खेळटाले ते प्लेयर्स थंय खेळोंक गेला. बट आयज तो आसा तो टोटल ग्रावंड एंटी सोशल एलिमेंट तो यूज करपाक लागलेलो आसा. फक्त इतलेंच रिक्वेस्ट करता हांव कित्याक ऑलरेडी आमचे MPAच्या लोकां बरोबर आमची एक्झिक्युटीव कमिटी ऑफ गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाची मिटींग ऑलरेडी जाल्लेली आसा. ते खंय पर्यंत पावलेले आसा तेजेर मातशें आमचे मिनिस्टरान हेजेर लक्ष घालपाचें आसा कित्याक हो दर आमचे एटलिस्ट गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाक दिलो MPAन आनी एक लीज एग्रीमेंट तेंचे कडेन मारलो म्हाका दिसता हेजो फायदो चडांत चड आख्ख्या मुर्मुगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक जातले. स्पीकर सर, speaking on demand number 85, rural development. Speaker sir, there are around 275 staff comprising of program officer, accountant, assistant engineer, Gram Rozgar, Sayak, recruit under Manrega program of DRDA on contract basis since 2008. मुद्दाम हांव मिनिस्टराक सांगपाक सोदता हे लोक आतां जाले 2008सून हांगा कामाक आसा. दीस स्टाफ had been demanding regularization of their service as they have been working for more than 15 years and some of them have even crossed the age of 45. हे लोक जाले 15 वर्सां जाले काम करता आनी ऑलरेडी थोड्यांची एज 45 क्रॉस जाली आनी हे सगळे जाण आसा तितले सगळे जाण थंयचे ग्रॅज्युएट आसा. हांकां कसलोच गव्हर्मेंट बेनिफीट मेळना, ना DA मेळना, TA मेळना, NPS मेळना, कसलेच मेळना. इवन लीव एज पर 6th or 7th पेचे प्रमाणे मेळना. सो इतलोच आसा. लास्ट टायम तेंचो ह्या दिसांनी मार्जिनल सॅलरी वाडयलेली बट खंय तरी म्हाका दिसता आतां हांकां रेगुलरायज करपाची देर सर्वीस ऑर एब्जॉर्ब देम अंडर RDA एज DRDA इज नो मोर एन एजन्सी बट एज कन्वर्टेड इंटू अ डिपार्टमेंट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट. आतां ती आनी एजन्सी उरली ती आतां टोटल आमचे रुरल डेव्हलपमेंट. सो तेजे अंडर हांकां खंय जातालें हांकां सगळ्यांक एकोमोडेट करपाची गरज आसा. सो मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन हेजेर लक्ष घालून आय रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर टू डू द नीडफूल इन द इंटरेस्ट ऑफ दीस एम्प्लॉईज एंड द डिपार्टमेंट. थँक्यू सर. तुम्ही पळयतात GNH. पंचमृता फोर्टिफाइड राइस, जिसका पीला दाना है संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान. अब घर घर में पंचमृता.